हॅलो हाय नमस्ते नमस्कार यूथ ऑफ GSB ऑडियन्सांक अपास स्वागत. आज आमगे लोटू रामनाथ भटमाम तशीच अतुल कुडवणसाची दोगजणांक कार्यक्रम मोगान स्वागत करतास. पहिली एपिसोडांत आमी रामाल नामस्मरण करचे तारक मंत्र हाजी पूरा संपूर्ण जेवण उलयलीची मस्त जना खुश जाले. अतुल फस्ट तुका लागी सांगता हांव मस्त जनाले पळोवन रेस्पॉन्स आयला कशें करचें आमी दूर आसाची मुलकी लागी नाची असं जाल्यार आमकां इनबॉक्सांत मस्त मेसेज आयलेलो आसा. तांकां एक फस्ट रिएक्शन सांगचे जाल्यार घरांत बसून तांणी कसं करीतात फस्ट आमगेले रिजिस्ट्रेशनाचे वेबसायटार पुरो रिजिस्टर कोरयत व्हॉट्सॅप नंबर दिला तांचो रिजिस्टर कोरयत आत 31 हाजे प्रारंभ जाता. 31 संकल्प म्हळ्यार सामुहीक संकल्प तेजो चलता ताजी प्रोग्राम डिटेल्स आमी दिताची जाल्यार ताजे विशीं घरकड बसून म्हळ्यार मुंबय दाखोवन विंगड विंगड शहरां दाखोवन जाल्यार कोयंबतूरा दाखोवन मस्त जाणांना आमकां रिजिस्टर करता म्हळ्यार तांकां सहज जावन संकल्प करूंक देवस्थानां येवच्या जायना. तांगेले एक उपयोगा खातीर जावन यूथ ऑफ GSB तशीच आमगेल्या देवस्थाना वेबसायटार हे सगळे कार्यक्रम लायव्ह त्या नंतर वेबसायटार आमी ताजे संकल्पा विशयी आसच्या परत त्या मंत्रा विशयी आसच्या परत आनी कसकसान एक नियम पालन करता त्या वेबसायटार घालताची त्या नियम तांणी थंय दाखोवन डावनलोड करून त्या मंत्राचे संकल्प ताजे ध्यान पुराय भटमामात एक्सप्लेन करताची ते सगळे विशय तांचो आसता. थंय दाखोवन तांणी ते डावनलोड करून तुमगेले प्रोग्राम लायव्ह आमगेले 31 प्रोग्राम लायव्ह पळोवन तांगेले घरकड बसूनच तांणी तांचो भाग घेवत. आता तांकां त्या माळ नातल्यार ते बुक नातल्यार पुरो कशी प्रोसिजर तांणी कशी नोट करून घेवचे सहज जावन एक जपमाला आसता खंयचेय घेवेत आमी आमगेले पेटोवन दिताचे. आतां 31 तांकां तांगेले पावना सहज आमी ते 31 देवाल पांयमोळा दवरून स्वाम्याला आपणा जाल्यार एक विद्युक्त जावन एक ताजी बिडगड जायना आमी भायर पेटोवचे समणे तशें 31 नंतर आमी तांकां पेटोवची वेवस्था करताची जाल्यार तेदो 31 प्रारंभ करतना तांगेले आशिल्ले जपमाल की यूज करून उपयोग करून कोरयता देवा कुडा बसून तांणी कितले जप केला ते एक नोट करचे जाल्यार ते नोट करूंक आमी आमगेले किट्ट आसा त्या किट्टान तो तांकां एक किट्टा विशय घेता जाल्यार ताजे काही फुडें भटमामाला प्रथम जेवन निमूक कसं म्हणल्यार भटमामा तारक मंत्र म्हणलें रामालय नामस्मरण म्हणलें हाजे कशी सांगचें कशी जप करचे हाजी इम्पॉर्टन्स कसं नाही म्हणून आमगेलो सगळो ऑडियन्स सांग. मुख्य जावन जकारो जन्मनाशाय पकारो पापनाशनः म्हणून जपाचे अर्थ तो जप म्हळ्यार आमी जन्माचे म्हळ्यार प्रति म्हळ्यार जन्माक प्रतिपंत जन्मा येवचे तसले कसं एक आमगेलें बंधन आसली त्या परिहार करच्या कळची ह्यो जप म्हणून आसूचे आनी अत्यंत सुलभ देवाक आमी एक अनुसंधान करता तसले आनी आमी देवाल वट्टू मेळची तसले एक क्री वयतर जाल्यार ते जप ताजे खातीर जप दिला तितलो भगवद्गीतेन कृष्णाने जप महत्व चड दिलाले तसं ते जप म्हणटना आज आमी ह्यो मंत्र कसो न्ही म्हळ्यार राम तारक मंत्र म्हणटाचे एकय 13 दाशरथी मंत्र म्हणून हाका प्रख्यात म्हणटना ह्यो जप विशिष्ट जप कित्याक म्हळ्यार वरल पुरा मंत्राक ताका सांगिल्लें तसलें एक न्यासो ध्यान आनी ताका एक आचार विचार ताका एक ताका सांगिल्लें निबंधन गुरुला घेवची तसलें गुरुला घेवन पुरका म्हणून असं पुरो ताका एक कट्टुपाड म्हणटा आमी असं जाल्यार ह्या जपाक कसं न्ही तसलें कट्टुपाडू ना हें प्रथम जावन पुरो जनांनी अर्थ करून घेवका कसं न्ही ना ह्यो जप कोणेय कोरयत ताका सांगला स्त्री शूद्र बंधू ब्रह्मबंधूनामपि म्हळ्यार कोणेय कोणाक आमकां हे एक कसं नकारात्मक जावन आशिल्लें तसं कसं एक आमगेले जीवन वेवस्था आसा ते परिहार करची खातीर ह्यो रामनाम मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ म्हणून सांगता. म्हळ्यार श्रीराम जय जय राम 13 अक्षर येतात अंत विशिष्ट कसं नाही म्हळ्यार हांव सांगच्याक इच्छा पावता हाका आमी दाशरथी मंत्र म्हणटाचे. रामचंद्र जल्मा येवका जाल्यार दशरथान ताणें मस्त नमण्याचे एक यज्ञगी यागगी एक आचार विचारगी इत्यादी पुरा करून ताणें मागीर राम जल्म आयलो. तशी आमी दशरथ जावकाची कित्याक म्हळ्यार दशरथ म्हळ्यार अर्थ 10 रमण्याचे रथ आमगेलांतूय असते कसं नाही म्हळ्यार पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय हे आमगेले देह आसूं तसले
पंच ज्ञानेंद्रिय आणि पंच कर्मेंद्रिय या खंयचे अंतू एक समना म्हणजे आमगे जीवन सुसूत्र जावन वचना म्हणताना तसल ते दा कसन व्यवस्थित जावन आमगे देह आसकागी तेची तक रथ दशरथ आमगे देह सुसूत्र जावन वच्ची गती रथ म्हण तेची वच्चू का जाला री आमगे दश अंग सम असल्यावर मात्र आमगे रथ सम जावन वता ताजी खातीर हाका दशरथ याके तो दशरथ विंगडणे आमी म्हळ्यार आम्ही त्या रामाक पळोवका जाला रे त्या दशरथान कसन केला गे तशी आम्ही चोलका म्हणताना तसल एक व्यवस्थित जावन आमकां जावचें तसल मंत्र हो राम जपू श्रीराम जय राम त्रयोदशाक्षर हांतू श्री म्हणा एक बीज येता श्री म्हणा लक्ष्मी संपत्ती शांती नेಮ್ಮದಿ प्रत्येक मागीर बरोबर बार कसा म्हळ्यार 10 आमगेले देह आशिल्लो तसले इंद्रिय कर्म इंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय दोन आणि दोन वरली खंयची म्हणल्यार मन आणि बुद्धी हे मन आणि बुद्धी म्हणताना 10 आमगेले इंद्रिय मन बुद्धी हे 12 आमगेले योग्य रुपारे आसका वयतर जाल्यार यो श्रीराम ताजे खातीर त्रयोदशाक्षर बहुतेक जावन यो एक मंत्र मात्र विंगड खंयच्यो त्रयोदशाक्षर मंत्र ताजे खातीर राम तारक म्हणचे म्हळ्यार प्रत्येक आमगे प्रत्येक देह आशिल्लो अंगांग शुद्ध जाता म्हणल्या खातीर तारक मंत्र म्हणचे 12 मंत्र अक्षर एक श्री मंत्र युक्त जावन आशिल्लो चला श्री म्हळ्यार लक्ष्मी तांतो प्रत्येक जावन आमकां मेळका जाला तसा लौकिक संपत्ती आध्यात्मिक संपत्ती पारमार्थीक संपत्ती पुरा मेळटा तसले हे त्रयोदशाक्षर मंत्र म्हळ्यार मंत्राची एक विशिश्टता हांव आतां सांगता आशिल्लो अशी हे मंत्र कोणें कोर येता म्हणून सांगता आनी तो निबंधन ना हाका कसन जावका म्हळ्यार सकारत्रय कसन म्हळ्यार संकल्प संस्मरण आणि समर्पण या तिनी अगत्य जावन जावका कसं नाही म्हणारी सम्यक कल्प येते संकल्प संकल्प जावका संकल्प म्हणा कसा नाही आम्ही सांगचे आमकां अर्थ जायना तसं संकल्प नाही संकल्प म्हणा कसं म्हणारी आमकां कसन जावका आम्ही कसल खातीर करताची म्हणाले सम्यक कल्पना एक आमगेल्या जिवनांत रामचंद्राला आदर्श जावका रामचंद्राला कसं गुण आमकां जावका एक आमकां कसं आमगेला तो नकारत्रय हांव सांगला नकारत्रय म्हळ्यार खंयचे म्हणारी जनन तदनंतर निधन तंतु मध्यंतु बंधन जनन बंधन आणि निधन अंतु तीन दक्कून पार जाव तसले मंत्री म्हणताना या नकारत्रय निवारण जावका जलारी सकारत्रय आमगे समाजावन जावका कसं नाही म्हणारी सम्यक कल्पना आम्ही कसं नाही म्हणारी एक आमकां कसन जावका तितलं मात्र नाही आम्ही आज कोणाला खातीर करता आसाची खंयचे उद्देश करता आसाची खंयची क्षेत्रा खातीर आमी करता आसाची आमगेल्या मुलकेचे देवाल क्षेत्रा खातीर थंयचे देवाल सानिध्य वृद्धी जावका हाजीन करताना त्या देवाल अनुग्रह आमचे वयर जावका हाजीन करताना आमगेल जीवनात संघर्ष परिहार जावका तितलं मात्र नाही संकल्प संस्मरण सम्यक स्मरण म्हणारी जप करचे कशी म्हणारी देवाला एक बैसून घेवन खंयचे शुद्ध आसनारी शुद्ध मनारी शुद्ध जावन म्हळ्यार नावनगी इत्यादी करून प्रातकालारी जप केल्यार ते भारी श्रेष्ठ तसल ते जप कोणेय म्हळ्यार कोणेय करूं येता म्हणून बैसून घेवन कितले आमकां दिलेले त्या मंत्राचे एक लॅक आसा ते बैसून घेवन आमगेले जाल तितले आमगेले मन तितलें एका दीस भितर आमकां मन तितले आमगेले हिडिता हाडूं जायना हतोटी हाडूं जायना जाल्यार जाल तितलें सम्यक स्मरण कोरका ओम श्रीराम जय राम केन्नाय जय जय राम म्हणोकाची श्रीराम जय राम इथे म्हळ्यार 13 अक्षरांतू जावूका म्हणटना श्रीराम जय जय राम अशी हे मंत्र तुमी बैसून घेवन कोरका अक्का आमी सम्यक स्मरण म्हणटाची अक्का संस्मरण तित नंतर समर्पण देवा हांव आज केलो तसो हे जप करता कारयता तुमची प्रेरकूय तुमची या पुरा तुका समर्पण केला म्हणाला एक आम्हाला पंच इंद्रिया दाखोवन म्हळ्यार शुद्ध मनाचेर त्या देवाक समर्पण कोरका हें इतलें केलें म्हणून जाल्यार खंडीत तुमी खंय बैसाची त्या देवाक येवन आमी मुलके देवा येवन थंय येवन पावता असं जाल्यार सम्यक स्मरण सम्यक कल्पना आणि सम्यक समर्पण या तीन तुम्ही शुद्धार केल्यार व्हरलेलो शुद्ध पुरा गौणी म्हणून हांव सांगता जाल्यार आमगेले आचारा प्रकार आमगेले विचारा प्रकार
आमगेले एक कसन जावं की एक धार्मिक कसन शुद्ध जावं की ते आम्ही केल्यार चांग म्हणून दिसता. भारी चंद करून एक्सप्लेन केलं पण मला मस्त खुश झालं आणि यातून आता 96 to 98 डेज म्हणाले का आम्ही लॅक पडायला मिळता दिसाक इतले पण जब कर का म्हणून कसं नाही अस की तंतु लॅक कसं नाही अस की तशें कसं नाही ना जलतितले तुमकां आतां सुतकादे प्रतिबंधक ना म्हण जाल्यार एक माळ पूण दिसाक कोरका म्हळ्यार जप एक आमी एक संकल्प करता तांणी सांगलें संकल्प एक माळ म्हळ्यार कितले पण 100 एक जप घेता ताजे एक नियम आसा नित्य एक कोरका म्हणून जाल्यार नित्य अमके संख्ये कोरका आमगेले तसले कसं नाही निर्बंध म्हूण ना आमगेले कशें म्हळ्यार 96 दिसाचे 1,00,000 संख्या एक नांव आमी रिजिस्टर केला म्हण जाल्यार 1,00,000 श्रीराम जय राम ताजी संख्या उणी जायना तशी त्या नांवा जरी जावका म्हणून सांग आमगेले 927 माळ जावका तितले केल्यार 926 माळ 108 केल्यार 1,08,000 तितले संख्येन पावता 96 दीस म्हळ्यार 31 जुलೈ तांदोकून नोव्हेंबर 3 कार्तिक शुद्ध दशमी ते दोस्तय आमकां 1,00,000 संख्येचे एक नांवार तुमी घेतला की तें कोरका म्हळ्यार आमगेले अपेक्षा केलो जनाला आसता आमकां तितलो करूं जायना जाल्यार कोरका म्हणून मन आसा एक नांव दिवन घरकडच्यान दोनी तिनी जाणांना पयसून कोरेत एक नांव दिया तुमी 3 नांव दिवन वांटूचाना एक नांव दिवन तुमी वांटून घेया एक माळ घेया म्हळ्यार आमकां सांगचें कशें जालें म्हळ्यार आमगेले 12 कोटी म्हूण एक संकल्प ते 12 कोटी संकल्प आवका जाल्यार अमके जनान 1,00,000 करताची म्हळ्यार आमगेले अपेक्षा प्रकार जावका तुम्ही आमगेले माळ घेवन नांव 4 नांव दिवन ಒಟ್ಟು करून 1,00,000 मात्र केल्यार ते संख्येक आमकां मागीर आमकां ते मेकअप करूं जायना तशें जावन 4 जणांक ओटकून एक कोरयत जाल्यार एक नांव दिया एक नांव दिलें करें 1,00,000 ते 96 डेसांत मिनिमम आतां केलो जनांनी आसा आमी चड कोरयत खंडीत संतोष 1,00,000 उणी जायना तशें करा. रामनाथ भटमाम इतली वेळ मस्त तुम्ही जपाचे पुरं सांगलाय आमगेलो वाटतं उरलेलं कितें मस्त धन्यवाद तुमकां थँक्यू. आता आमगेलो वाटतं पांडुरंग भटमाम आसा तुमकां पास मोगान स्वागत करता हांव. नमस्कार. पयरी तुम्ही माहिती दिल्ले म्हळ्यार विंगड गांवांच्या कशी पावता म्हणून आनी परत जुलय 31 तारखेक मस्त जेन थंय देवस्थानां येवन पावताची तशीच तांगेल घरां करतलांनी करताची जप हे संदर्भेरी परत जुलೈ 31 तारखेक कसं पुरा एक व्यवस्था केला ಜುಲೈ 31 ಐತಾರು तेसू देवस्थान आमगेले सकाळी 6 गंटೆಕ कवाಟ उद्घाटन जाता निर्मल विसर्जन जाता पेजे निवेद जाता मागीर सकाळी साधारण 9 गंटೆಕ महापूजा म्हळ्यार अभिषेकन सुरू जाता अभिषेकन सुरू जावन 10 गंटೆಕ सुमार महापूजे आरती जाता त्या आरतीक दर्शन सेवा आसा कालभैरव दर्शना सेवा आसा त्या दर्शन सेवा आसा त्या दर्शन सेवेंत आमी सामुहीक जावन देवस्थाना आडळित मंडळी वैदिक आणि भजक पुरा ಒಟ್ಟು जावन या जपमाळेचेच पळय ऑलरेडी आमी देवालयाक दवरले स्वाम्या लागीं ते आपण प्रसाद घेतला कालभैरव दर्शनार परांक ताचे ते माळ एक प्रसाद रूप तांगेले एक आशिर्वाद घेवन ते माळ दवरले 10 वरे भितर आमगे दर्शनाचें ते परत जाता ताज नंतर 1 गंटೆಕ देवा निवेद्याक हांगा निवेद जाता प्लस आमगेलो भुरी समाराधने तो निवेद जाता साधारण 1:30 इतल्याक मंगळ आरती निवेद्य आरती जाता जावन आमी साधारण 12 गंटೆक आसतना संकल्पाक सुरू करतात आमगे देवस्थाना प्रांगणांत आमी ताका फुल्ल अरेंजमेंट केला पावस आयल्यार येस पळय ताका वयल्यान आमी कसले ताका वेवस्था करशिल्ली तें करून साधारण आमगेले अंदाज प्रकार 1,000 जणांक थंय बैसून कोरयत तितले म्हणटा आमी वेवस्था केले 1,000 जणांक बैसून आसन समेत बैसून संकल्प करता सगळें देवाला देन पावस येच ना त्या दिसाक मागीर रिजिस्ट्रेशनाक भायर आमी कावंटर घाला आतां ऑलरेडी जणांना ऑनलायन रजिस्ट्रेशन केलां ते गांवांत आमगेले JSB समाजाचे ग्रुप आशिल्ले त्या ग्रुपा लिडर्सान आमकां लिस्ट पेटयला साधारण आतां अतुल कुडान सांगला म्हणजे ऑलरेडी साधारण 1,000 अवेज जाल्ले ऑलरेडी आमगेलें टार्गेट 1,200 आसलें 1,000 अवेज जाले आतां आनीक 2 दीस आसा न्ही सो आमगेले अंदाज प्रकार 1200 मेल चड जाताचीच तशी त्या रिजिस्ट्रेशनाक कावंटर दवरला आई जनान भजकान एक तांणी घासर ऑलरेडी तांणी नांव दिलां म्हणून जाल्यार वापस रिजिस्टर करचें गत ना ते कावंटराक तांगेलें नांव सांगचें सिरियल नंबर एक घेवन ताचें ते सिरियल नंबर इम्पॉर्टंट म्हण आमी एक किट्ट दिता ते किट्ट दिले मागीर ते सिरियल नंबर त्या किट्टात बरोवन तांणी तातूंत ते डेली लॅक बरोवन
ताजे आमकां असं सिस्टम आतां कंप्युटरार अपलोड कर आमगेल्या वेबसायटार अपलोड करीत ऑर एल्स आमकां ताजे फोटो काडून पेटवयता वारा एकटी 10 दिसांकडी म्हळ्यार अपडेशन आमगेल्या हांगा ते एक्युमुलेटेड फिगर कितलें जालां म्हणून डेली बेसिसार आमकां फॉलोअप करूंक पर हांकां जुलय 31 आयतार दिसू आमगेले संकल्पा दिवस आयिल्ले भजकांक तेसू ते राम नाम जप करतले ते आसक्त भजकांक आमी ते भायर कावंटरार रिजिस्ट्रेशना कावंटर केला व्यवस्था केला त्या रिजिस्ट्रेशन कावंटरार तांगेलें नांव सांगून ऑलरेडी दिनी म्हणून जाल्यार मात नांव सांगलें पुरो ऑलरेडी दिला म्हणजे तांणी नांव सांगल्यार आमी त्या सिस्टमान सोदून काडून आसपळय एक्सेल शिटार सोदून काडून तांगेलें रिजिस्ट्रेशन नंबर तांकां सांगता ती आनी किट दिता ती डबल जायना तशी पळया ती ऑलरेडी दिला म्हणजे वापस तुमी नांव सांगून वापस रिजिस्टर करचें गत ना तें एक पळया ती मागीर त्या किट्टांत आमी कशें केलां म्हळ्यार आमगेलो देवाल फोटो आसता तो वेंकटरमणालो श्रीदेव भूदेव समेत आमगेले वेंकटरमणाल मुलकी वेंकटरमणाल फोटो तशेंच आमगेले काशी मठांत सोम्याल फोटो विजयेंद्र सोम्या आनी संयमेंद्र सोम ते सोम्याल फोटोचे एक दवरलां मागीर आमगेले राम पंचायत श्रीराम सीते हनुमंत भरत शत्रुघ्न समेत लक्ष्मण समेत ह्या 3 फोटो दवरला ताजे नंतर ताजे वटेन एक आमी कार्ड दिता ते कार्ड कसं म्हळ्यार तुमगेले जपाचे काउंट्स डेली तें फिगर अपडेशनाक जावन आसपळय आनी तुमकां एक ताजे विशयांत एक माहिती आसचे खातीर हें कार्ड एक दिता आमी डेली डेट आसा तो 31/7 दकून 31/7/2022 दकून नोव्हेंबर 3/2022 इतले दिसाचे फुल्ल डेट्स घालून आसा तो तांतूं सेकेंड कॉलमान कसं म्हळ्यार जपिसिद माले संख्ये ह्या इंग्लिशान आसा कन्नडान आसा माले संख्ये म्हळ्यार तुमी कितले जप केला त्या बरोवका म्हणना कितले माळ केले म्हणून सांगतले आतां पळय 108 आसा एक माळयेंत मणी 108 आसा एक माळ केलें म्हणजे 10 केलें म्हणजे 1080 दिसाक तशें अतुल कुडाल सांगलें म्हणजे 96 97 दीस केल्या ते 1 लक्ष घेता तशें आमी माळये संख्ये मात घाल्यार पुरो आतां आज 10 केलें म्हणजे 10 म्हणून बरोवचें फाल्यां वापस 10 केलें म्हणजे 10 20 जालें एक्युमुलेटेड हांगा सायडाक तुमी एड करतात गेल्यार जालें हें फिगर आमकां अपडेशन आसता तुमी वारा एक पटी की ऑर एल्स ऑनलायन तुमगेलें तें रिजिस्ट्रेशन नंबर थंय तुमकां अपडेशन करूंक मेळटा सिस्टमान तुमची वेबसायट आमगेलो आसता अपडेशन करूंक मेळटा तुमकां त्या वेबसायट अपडेट केलें म्हणजे आसता आमकां हिंगा एक्युमुलेटेड कन्सल्टेशनाक फिगर मेळटा पर डे आमगेन कितलें जालें आमी त्या देवस्थानांत घालता ती पर डे कितलें जालें म्हणून सांगून तशें हें एक किट दिता ती हें तुमकां तें रिजिस्ट्रेशन कावंटरार आमी दिता ती मागीर पावणे 12 घंटे तेस आमगेलें संकल्पाचें सुरू जाता आमी सांगला आमगे बसच्या वेवस्था केल्या आयल्या पुरा लेस पावस ना म्हणजे चंद्री तरी पुरा जण आयल्या कसं बसकारान एके पटीची आमी तें संकल्पाचें करता ती आमगेल्या यूथ ऑफ GSPच्यान तें वेबसायटार रिले ते आसा डायरेक्ट सकाळ 10 घंटा म्हणून तांगेलें लायव्ह रिले आसा हांगा आमगेले मुलकेक ते कोणाक येवचें अनानुकूल आसा आतां परगांवांत आसा ते कोयमुत्तूर आसा ती मुंबय आसा बेंगलोर आसा ती दुबय अशें पुरो UK तशें पुरो तांणी हें लायव्ह पळोवन नासतना घरकड बसून वता आमगेले संकल्प आवट तांणी संकल्प करून नासतना घरकडे हाका राम नाम जप यज्ञाक प्रारंभ कोरयता यूथ ऑफ GSPच्यान ते लायव्ह आसा आनी ह्या नात्र आमी आतां काली शिराली दगून सदां पडबिद्र ते पुरा देवस्थानां वचून येयले ती प्रत्येक कडेन सांगला आमी तुमकां येवचें अनानुकूल आसा म्हळ्यार यूथ ऑफ GSPचे लायव्ह आसा प्रोग्राम तुमी घरकड बसूनच तुमी पळोवन आसा पळय तुमी संकल्प आमगेलो वटून तुमी मेळ येता म्हणून सांगून मस्त जाणां खुशी जाल्या तशेंच ते संकल्प जाल्ले मागीर सदां 12:30 इतल्या जाताली 12:30 इतल्या मागीर आमगेलें 1 घंट्याक भुरी समाराधने वेवस्था केल्या आयिल्लो पुरा भक्तादींक तेसू आमगेल्या देवस्थाना प्रांगणांत तुजी भुरी समाराधने वेवस्था केल्या इतले आमगेलो प्रोग्राम आसा मागीर सांजे नंतर आमगेलो भजना प्रोग्राम आतां अतुल कुडान पयस सांगला म्हणजे 100 दीस आमगेले राम नामाचे जप यज्ञांत आसता सांस्कृतीक एक वैदीक एक हाचे दुसरे कसले प्रोग्राम आसा पळय आमी कंटिन्यूअस दवरता 100 दिसांक सुंदरकांड पारायण मस्त प्रोग्राम आसा तशें तेसू भजने थ्रू आसता तेसू आमगेलें प्रारंभ जाता 31 तेसू सांजवेळा हे इतले आमी प्रोग्राम दवरला आमगेले सगळे भजकांनी येवन तेसू अनानुकूल आशिल्ल्यान वेबसायटार पळोवन तांणी ऑनलायनार तांणी हें कोरयता संकल्प कोरयता वयल्यान हांगा संकल्प आमगेलो पुरा वेवस्था केलेलो आसा पुरा जाणांनी हाजे एक उपयोग करून घेवन एक हे आमगेल्या जप यज्ञांत आमगेलो तो हात बिटका म्हणून हांव मागून घेता मस्त धन्यवाद लायक माहिती दिलाय तशेंच हातूंतल्यान लास्ट एक क्वेश्चन तुमगेलें निमगोचें 96-98 दीस एक कडेन जप जत्ता आसता आनी वार कोणाक देवस्थानांत तूं येवन जप कर का म्हणून तांणी आसता ते माळ घेवन येवन थंय बस थंय कसं नाही कार्यक्रम करता की कसं नाही प्लॅन आसा की 96-98 दीस तुमी गेले तेंचे बट मामा सांगून की मस्त एक ज्ञान यज्ञ आता जप यज्ञ आलो तर ज्ञान यज्ञ एक कला उपासन कोरका आता रामाल विशयांत मस्त जनाक एक आसक्ती आसा आनी ते वाडूका
आता रामाल विषय पेंटिंग आसच्या पुरो रामाल विषय नृत्य रामायणा विषय नृत्यकला रंगोली यक्षगान खंयची रितीरी एक रामाले एक आम्ही उपासन कोरेत की ते प्रति एक विषय प्रोत्साह दिवका म्हळ्यार एक रामोत्सव शे कोरका म्हळ्यार एक इच्छा आसा ताजे मुखारसून आमी तुमगेले आपास तें सांगताचे. वय कशी कोरेता म्हणून आमी कशी करताची म्हणून तुमगेले येताची त्यानंतर एक किट्टांत आमी एक हें आमगेले संकल्प हे पुरे संकल्प रामाल ध्यान कसने ते राम मंत्रो ते कशे मंगल म्हळ्यार प्रति दीस एक जप भटमामान सांगले बैसून चंद्रकोन ते जप कोरका माळ जाल्लो कुडले ते आपास भटमामान चंद्रकोन विवरसिले कशे आमी ते समर्पण कोरका म्हूण ते समर्पण करचे श्लोक आमी एक क्षमापण म्हळ्यार आमी केन्ना करतना आमी पूर्ण न्ही देवाला एक क्षम मागून त्या मागीर एक समर्पण ते तेजे विशय पूर हांगा दिलेलो आसा एक देवनागरी करताची म्हळ्यार कन्नड गोतनातल्यांक नाव कन्नडान तशी हाज्य आसा एक सिंपल जावन आमगेले एक रुल्स म्हळ्यार बैसून कोरका स्नानानंतर कोरका म्हळ्यार एकडे तेकडे वतना कोरोना सुतकादी वेळार करचे नाका म्हळ्यार आमी देवा कोडा बैसून केन्ना आमी विंगड हें करताच की तें ह्या मंत्र आनी निगदीत म्हळ्यार 3 तारीखे फुडें आमकां कनिश्ठ पक्ष 1 लाख ते जप संख्या जावका म्हणून आमगेले एक अपेक्षा येस पांडुरंग भटमाम तशीच यातलं ना हाजी मस्त इन्फॉर्मेशन तुम्ही दिले आमगे जयन मस्त हाजी उपयोग घेताच म्हणून लागता आसा तशीच कोणाक एक इन्फॉर्मेशन दिवचे जाल्यार रामाले तुमकां कसं नाही चड माहिती गोत आसा कसं नाही तुमगेला टॅलेंट आसा रामाले रंगोली आर्ट करताची असं असल्यार एक कमेंट बॉक्स करायची नातल्यार इनबॉक्स करायची नातल्यार यातलं पर्सनल जावन एक फोन मेसेज केला आनी एनी टाइम अवेलेबल इत्याक म्हणटास म्हळ्यार 96-98 दिसांत तुम्ही भाग घेतल्यार आनी कार्यक्रम मस्त चंद जाता ना यातलं येस बट मॅम यातलं ना मस्त धन्यवाद तुमकां येतो JSP उलयले खातीर थँक्यू हे आयचे विशेष कार्यक्रम जावन आशिल्ले असलेच विंगड आमी मुल्की देवस्थान वचून परा मोहतंदाक लाईव्ह दिताची त्या जत्तरे ते निरंतर प्रोग्राम जत्त असता ताजे पूरा संपूर्ण कवरेज यूथ ऑफ JSB आसून आसता हातूंत तुम्ही भाग घेयाची म्हणल्यार उद्देशारीच हे आमी कार्यक्रम करता अशें इतली वेळ हे इंटरव्यू पळयल्या खातीर मस्त धन्यवाद थँक्यू